नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। ट्रकवाल्या फाटोफाट बार्जवाल्यांकय नोटीसी। 2 महिन्यां भितर रीण फारीक केले ना जाल्यार बार्जी सयत मालमत्ताय जप्त करतले। आता केंद्रानच मदत करची, आमदारांची मागणी। धावी आनी 12वीची बोर्डाची परीक्षा ओनुसावन एका बरोबर। सेकंड टर्म परीक्षा आसची ना। वर्सुकी साबार बसकेत बोर्डाचे महत्वाचे निर्णय। मेडिकल डेंटलांत NEET पास भुरग्यांक एडमिशनात दिवंक शकना। सरकारान हायकोर्टात केले स्पष्ट। आदेश स्पष्ट करचो म्हूण सरकार सुप्रीम कोर्टात। बुधवारा सुनावणी। पूंछ वाठारांत ताबो रेषेचेर पाकिस्तानी हल्ल्यांत भारताचे 5 जवान हुतात्मे। संसदेत बोवाळ। भारतान पाकिस्तानाक जाप दिवची म्हूण मागणी। गोंयांत भाजयुमोन केलो निषेध। दोनशे 88 जाणांक दया तत्वाचेर सरकारी नोकऱ्यो। मुख्यमंत्री पर्रीकारान वाटली नियुक्तीपत्रां। फुडल्या 2 वर्सांत घेतले उरिल्ले 208 जाणांक 10% आरक्षणाचो विचार। खबरो विस्तारान। ट्रकवाल्या फाटोफाट आता बार्जवाल्यांकय बँकांनी नोटीसी काढल्यात। 2 महिन्यां भितर रीण फारीक करात, नाजाल्यार बार्ज आनी तारण दवरिल्ली मालमत्ता जप्त करतले, अशी शिटकावणी बँकांनी दिल्या। मिनाच्या उद्देगाचेर निंबून आशिल्ल्यांचेर हे नोटीसीक लागून आकांत आयला। आता केंद्रानच कितें तो आदार करपाचो, अशें खण वाठारांतले आमदार म्हणटात। ट्रकवाल्या सयत बार्जवाल्यांकूय राष्ट्रीयकृत बँकांकडल्यान नोटीसो आयल्यात। रीण फारीक करूंक तांकां 2 म्हयन्यांची मुजत दिल्या। सरकारान रिणाची फेररचणूक करची म्हूण बार्जवाले मागतात। हे पयलीं एकदा रिणाची फेररचणूक जाल्या। They issue a notice for 60 days. And during these 60 days, you pay up this full amount, or they are proceeding to recover the money from. Until the regular जायना जाल्यार they proceed for recovery of the money from the by attaching your main security as well as the collateral security. Now 20 barges have been sold, so loans have come down by 20-30 crores. So now it will be around 330 crores astale loan, and that is because the barges were sold. Some of the barges were sold during this last 9 months period. But now the loan is still there and all are due now. Most of the accounts are become NPA. Now second restructuring the banks are not giving, because they are saying that as per the prudential guidelines of Reserve Bank, it is not possible for them to restructure. But if you go through the prudential guidelines of the Reserve Bank, it nowhere says that the second restructuring is not allowed. It only says that the viable units restructuring can be done. Non-viable units restructuring may not be done. अशा परिस्थितीचे लेटर आफ्टर 30 years फर्स्ट टाइम बार्ज ओनरांक आयिल्ले आसा। बँकेन आमच्या बरोबर रावपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता। हाचे कारण सद्या जर नोटीसीस धाडून आमकां भेस्टोवपाक लागले आनी आमकां त्रास करपाक लागले जाल्यार ते पयशे खंयच्यान भरतले? काही जाणांचे घरात ज्यो फॅमिली आसा त्या फॅमिली म्हणून शुअरिटी आसा तांकांय आसा। इतले मजगती मायनिंग वाठारांतल्या ट्रकवाल्यांक राष्ट्रीयकृत बँकांनी रीण फारीक करपाक नोटीसो काडिल्ल्यान खण वाठारांतल्या आमदारांचेर पेच आयला। गोंय सरकारान जाता तितले केला। आता केंद्रान खणींचेर निंबून आशिल्ल्यांक अर्थीक आदार दिवचो, अशें कुडचडे आनी सांगेचे आमदार मागतात। गोयचो चीफ मिनिस्टर RBIक इन्स्ट्रक्ट करपाक शकना। इट इज अ ड्युटी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट हू इज रुलिंग एट प्रेजेंट। ह्यो क्रायसीस आसा त्यो तांणी तांकां समजावून सांगपाक जाय, आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची। म्हणूनच आयज सगळे लोक त्रासान पडिल्ले आसा। आमी लोकांक कितें तरी दिवपाचो प्रयत्न करतात। फाटले एक MP सांगतालो की आमी हें करता तें करता म्हणून कोणें कांयच करूं ना। ऑल पार्टी डेलिगेशन मागपाक गेले जाल्यार MLA गोंयचे कोण वचूना। थंय 7 दिन बेकार आहलो म्हणून थंय 7 दिन थंय येयलो, आनी तर येवनूय थंय फायदो कांय जालो ना, 1 रुपया कांय दिलो ना। मग ह्या दाखोवन दिता की सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमचे गोंयचे प्रोजेक्ट धामून दवरता आनी गोंयचे प्रोजेक्ट जिते मारूंक सोदता। हे म्हाका दिसता। रिपोर्टर महेश गाडी, मयूर नायक आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। होन वर्साची 10वी आनी 12वीची बोर्डाची परीक्षा एका बरोबर जातली। 1 मार्च ते 15 मार्चा भितर दोनूय परीक्षा जातल्यो। त्याच बरोबर मदीं जावपी परीक्षा मदीं महत्वाचे बदल जातले। गोवा बोर्डाची वर्सुकी साबार बसका मंगळारा जाली। त्या वेळार ह्या सगळ्या गजालींचेर बोर्डान निर्णय घेतलो। गोंय बोर्डाचे वेगवेगळ्या समित्याची मंगळारा नियुक्ती जाली। गोंय बोर्डाची वर्सुकी सर्वसाधारण बसका मंगळारा जाली। बसकेत बोर्डाचे वेगवेगळ्या समित्यांची नियुक्ती केली। बसकेत महत्वाचे निर्णय जाल्यात ते अशे that this year the SSC exams
and the higher secondary exams will be conducted from 1st of March to the 15th of March. They will be conducted together. This is done to avoid inconvenience to students when they are answering exams, because they have to go to far off places, and sometimes we do not get the accommodation to house them in the buildings of the existing schools. 10वी आणि 12वीची सेकंड टर्म परीक्षा आसची ना. वर्षभरातले इंटरनल असेसमेंटाचे वट्ट मार्क 200 वयल्यान 60 हाडटले. The internal assessment system which is there at present will be modified. Instead of 2 terminal exams, there will be 2 formative evaluation in form of test or assignments. So the marks which were there for internals before, total marks 200, will now be only 60, but the total internal assessment weightage remains the same, that is 20%. Another major decision that has been taken is a resolution moved by Dr. Nanda Kumar Kamath to have a coordination committee with the university consisting of members of the board and the university to exchange ideas and plan for the higher education in the state of Goa. So this committee will also work in coordination with the Vice Chancellor of the Goa University and the Registrar. 27 जुलै गोवा बोर्डाची आनीक एक म्हत्वाची बसका जातली. खेळाविशय करपाचे तशेंच मंगळारचे बसकेत घेतिल्ले निर्णय कशे तरेन चालीक लावपाचे हाचेर फुडले बसकेत निर्णय जातलो. परवरीच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. मेडिकल आणि डेंटल MD आणि MS खातीर NEET पास भुरग्यांक सरकार सध्या ॲडमिशनां दिवंक शकना अशें सरकारान हायकोर्टात मंगळारा स्पश्ट केलें. सुप्रीम कोर्टान 24 जुलयाचे भलायकी खात्याचे परिपत्रक स्थगीत करतना NEET पास भुरग्यांक ॲडमिशनां दिवपाचो अंतरीम निर्देश दिवंक ना म्हूण सरकार परिस्थिती आसा तशीच दवरतलो अशें ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टात सांगलें. सुप्रीम कोर्टान अंतरीम आदेश स्पश्ट करचो म्हूण सरकार सुप्रीम कोर्टातय गेला. केस बुधवारा कोर्टात येतली. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत MD आणि MS कोर्सा खातीर NEETचे आदाराचेर तात्पुरती दिल्ली ॲडमिशनां सरकारान रद्द केल्यात. NEET पास जाल्ले भुरगे हो प्रस्न घेवन सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टात गेल्यात. NEETचे आदाराचेर दिल्ली ॲडमिशनां रद्द करपाक सुप्रीम कोर्टान सांगूंक ना असो ह्या भुरग्यांचो दावो. NEET पास जाल्ले भुरग्यांची ॲडमिशनां रद्द करपी भलायकी खात्याचो 25 जुलयाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान स्थगीत दवरला. ताचे वयल्यान सध्या कोफुसांव जाला. सरकार म्हणटा परिपत्रक स्थगीत करतना सुप्रीम कोर्टान NEET पास जाल्ल्या भुरग्यांक ॲडमिशनां दिवंक सांगूंक ना. मंगळारा ही केस हायकोर्टात आयली. हायकोर्टान मूळ केसीचेर निकाल दिवचे पयलींच सरकारान ॲडमिशनां रद्द केल्ल्यान सरकारा आड अवमान याचिका घालपाचोय मुद्दो भुरग्यांनी काडला. ते खातीर प्रक्रिया सध्या चल्ल्या. 14 ऑगस्ट ॲडमिशनाची निमाणी तारीख. सुप्रीम कोर्टान मूळ याचिकेचेर सुनावणी 9 सप्टेंबराक दवरल्या म्हूण हायकोर्टान सुनावणी 16 सप्टेंबराक दवरल्या. मेडिकल आनी डेंटलाची ॲडमिशनां आतां सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टच थारायतले. मात खंयची ॲडमिशनां उरतली हाचें कांय निश्चित ना. मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.